आणि सराउंडिंग अशकशाचेर व्हरून विद्यार्थ्यांच्या जिविताकडेन खेळ केल्ल्यान शिक्षण खात्याची शिवोलच्या एसएफएक्स शाळेक कारणां दाखल नोटीस म्हणणे मांडपा खातीर दिला 7 दिसांचो वेळ. टंगराच्या पावसाक लागून घसघशाचेर आडकून पडिल्ले विद्यार्थी. आता खबरो विस्तारान. केंद्र सरकाराची समिती आयज सावन गोयच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्या गांवांची पळोवणी करतले. 70 ते काणकोण मेरेनच्या गांवांक ही समिती भेट दितली. पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्यान 21 गांव काडून उडोवचे म्हणून समिती कडेन मागणी केल्या अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. अस्तंत घाट वाठारांतले आमदार आनी समितीच्या वांगड्यांची ह्या विशयाचेर दोनापावल हांगा बसका जाली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. आज इको सेन्सिटिव्ह विलेजीस झोन किंवा डिक्लेअर करपा खातीर जी कमिटी आयला तांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली. तांच्या बरोबर डिस्कशन हांव एनवायरमेंट मिनिस्टर एमएलए गणेश गांवकर आनी बाकीची सगळी गव्हर्मेंटची टीम जी आमी कमिटी काडल्या ती कमिटी एंटायर ही तांच्या बरोबर मिटींग जाली, डिस्कशन जालें. फाल्यां ते फिल्डार वतले. आमी रिकमेंड केला 21 विलेजीस ड्रॉप करच्यो. त्या खातीर फाल्यां सगळें डिसायड जालें. ताज्या उपरांत ते मागीर डिसायड करतले. बट ते फिल्डार वचून टोटली तेचे कडल्यान प्रेजेंटेशन घेतलें आनी देन दे विल डिसायड. सो 21 नांवां सांगिल्लीं तितूंतल्यान तुमकां डिसिजन जालें. ताजेर आफ्टर ऑल ते तेंचेर डिपेंड आसा. ते प्रॅक्टिकली ते पळयतले क्रायटेरिया प्रमाणे. आमचो डिमांड आसा तांच्यांनी ड्रॉप करच्यो. खंयचे विलेज वेगवेगळे आसा. आमी काल डिक्लेअर केला ऑलरेडी फ्रॉम द 70 टू काणकोण पर्यंत अशे वेगवेगळे विलेजीस. फाल्यां विजीट खंयचे फाल्यां वेगवेगळे कडेन विजीट करतात. डिपेंड. थँक्यू. दीपश्री सावंताचे कॅश फॉर जॉब प्रकरण आनीक एक उक्ताडार आयला. सावर्डेच्या एकल्या थळाव्याक भौशीक बांदकाम खात्यान जेईची नोकरी दिता म्हणून 10 लाखांची तोपी घाली. उपरांत ह्या प्रकरणात दीपश्री सावंताक फोंडें पुलिशेन अटक केल्ली. ह्यान पयलीं सरकारी नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात म्हार्दोळ पुलिशेन तिका अटक केल्ली. नमस्कार, आमी फोंडें आसा. जे जाग्यार कॅश फॉर जॉब प्रकरण सद्याक चालूच आसा आनी एकार एक केस दीपश्री सावंताचेर दर्ज जायत आसा. सुरवातीक पयलीं सागर नायकाक फोंडेच्यान धरलेलो आसा. पयलीं धरलेलो तेन्ना सागर नायकान सुनिता पावसकर हेडमास्टर जी आसलेली हिची नांव सांगलें. सुनिता पावसकरान जेन्ना दीपाश्रीचें नांव सांगलें तेन्ना दीपाश्रीक अटक केली आनी दीपाश्री कडल्यान 3 गाडयो कार 3 अलिशन कार आनी 2 स्कुटरी जप्त केल्ल्यो आनी दीपाश्री नायकाक फोंडा पुलिसेन हांगा कोचुडीन दवरिल्ले. मागीर ताका परत दीपाश्रीक जेन्ना फोंडेच्यान सोडले जेन्ना मागीर म्हाड्डोळ पुलिसांनी ताका अरेस्ट केलो. म्हाड्डोळ पुलिसांनी ताका अरेस्ट करतकीर जेन्ना ताका न्यायालयान हजर केली तेन्ना ताका 14 दिसाचे न्यायालयीन कोठडी दीपाश्री सावंताक दिल्ली. आनी मागीर जेन्ना काल एक संदीप विनोडकर टोनीनगर सावडेच्यान हेणी तक्रार दीपाश्रीचे अगेन्स्ट दर्ज केली की 10 लाख रुपया घेतल्या आपल्या जॉब दितले म्हणून. तेन्ना तिका आज फोंडे पुलिसान काल परत तिका अरेस्ट केल्ली आसा आनी आतां सद्या ती पोलीस कोठडीन आसा. असो हो दीपाश्रीचो प्रवास सद्याक म्हाड्डोळ फोंडा हो चलत आसा आनी वेगवेगळी ज्यो तिची विरुद्ध तक्राऱ्यो हांगा दाखल जायत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कुडचडे ब्रांचीत खातेधारकांची फटवणूक करून लाखांची तोपी घालपी बँकेची स्टाफ तन्वी वस्ताक कुडचडे पुलिशेन सोमारा अटक केली. तन्वीन एका खातेधारकाचे 25 लाखांचे भांगर तसेच दुसऱ्या एका खातेधारकाच्या खात्यातल्यान 5.5 लाखांची अफरातफरीचो आरोप आसा. कुडचडे ब्रांचीचो मॅनेजर आनंद जाधव हाका मंगळारा पुलिशेन अटक केली. कुडचडे पुलिशेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची स्टाफ तन्वी वस्तान 2 जुलयाक व्हडलेमळ काकोडेच्या रोजालिना डायस हिका बँकेत भांगराच्यो वस्ती दवरपाक सांगल्यो. उपरांत तन्वीन ह्यो भांगराच्यो वस्ती बदलून ताच्या जाग्यार खोट्यो वस्ती दवरल्यो. ही घडणूक 18 सप्टेंबराक उक्ताडार आयली. रोजालिना डायस हिणें तन्वीचे सांगणे वेल्यान बँकेत भांगर दवरिल्ले. भांगराचें मोल वट्ट 25 लाख आशिल्ले. तशेंच तन्वी वस्तान आनीक एका खातेधारकाचे सुमार 5.5 लाख आपल्या अकाउंटाचेर ट्रान्स्फर केले. तन्वीन आनीकूय हेरांक अशीच तोपी घातिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. तन्वीक पोलिसांनी सोमारा अटक केली जाल्यार मंगळारा कुडचडे ब्रांचीचो मॅनेजर आनंद जाधवाक पोलिसांनी अटक केल्या. फाटल्या मंगळारा सेंट्रल बँकेच्या कुडचडे ब्रांचीत लाखांनी रुपयाची अफरातफर जाल्ल्याची म्हायती उक्ताडार हाडिल्ली. ते उपरांत बोवाळ पडिल्लो. लोकांनी मुखार येवन अशा प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करची अशें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल उलयलो. सेंट्रल बँक मेजर बँकेचो इश्यू जाल्लो हेजेर आमी विश्वास सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष हांव आनी पयलीं आमी हें केल्लें. पूण आज पुलीस स्टेशनार येवन जो इश्यू जाल्लो लोकांक कळ्ळे 18-19 तारखेक. पूण आज पासून ऑफिशियली कंप्लेन करूना. काल पुलिशेन वचून ताका घरा कडेन वचून ती कंप्लेन घेतल्या आनी आतां ताका बँक मॅनेजर अरेस्ट केला
अलॉंग विथ ते जे तन्वी वस म्हणटा पळय चोरला म्हणटा पळय ताका अरेस्ट केल्ले काल राती. सो इश्यू कितें आहा? इश्यू आसा सेंट्रल बँकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. सेंट्रल बँकान भायले स्टाफ आपणाचे बँकेत कशे दवरले आतां मॅनेजर अरेस्ट केल्लो ताका उलोवपाक मेळना. सो हो हांव पयले भागांत सेंट्रल बँकाचे जे RBIचे गायडलायन प्रमाणे तांचे बँकाचे मेन हेड आसा गोंयांत ताका हांव अपॉयंटमेंट घेवन वयतलो. असले गोष्टी भितरले बँकेत कित्याक लोक कितें आतां गव्हर्मेंटान दवरला गव्हर्मेंटान कोणा दवरूं नाका. कोण NGO तांकां टायप केल्ले आसा तेणें दवरला दिसता म्हाका. हे सगळे डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस तर करतले, हांवूय म्हज्या सायडीन करतलो. पूण एक सारकी हे जे आज जाला हें जावपाक जायनाशिल्लें. इतले लोकांचे हांवें 3 जाणांचे घरा कडेन गेले. एकट्याचे ऑलमोस्ट 23 लाख, एकट्याचे भांगार आनी 16 लाख अशें करून आतां पोलिसांनी आनी 2 जाणांचे 2 लाख आनी कोणाचे 8 लाख अशें करून कितलो हो पयशे दिला. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन मागता की तुमी वचून पळया आनी बाबा ऑफिशियली कंप्लेन करा दीस मनी. स्पेशली ती भायले जे कॅन्सर पेशंट आहा तिका DSS पेन्शन देता तेही बंद झाले. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची प्रेसिडेंट फॉराची सॉलिसिटर तन्वी वस्त आनी जो मॅनेजर आसा तांकां दोगांयचे अरेस्ट केल्ले. आयज कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले आनी तांकां 2 दिसाचो रिमांड मेळ्ळो आसा. गोमंतक TV खातीर केपेच्यान विस्तारून दिली. सन्मान आयोजकांनी महोत्सवाच्या आयोजना खातीर धारगळ पंचायती कडेन परवानगी मागल्या. हे खातीर तांणी पंचायती कडेन रितसर अर्जूय केल्ल्याचें कळटा. सन्मान महोत्सवाच्या आयोजना खातीर तरणाट्यांचो एक गट कार्यरत आसा जाल्यार कांय जाणांचो ह्या महोत्सवाक विरोधूय आसा. अशा वेळार पंचायत कितें निर्णय घेता तें पळोवचें पडटलें. अंदू धारगळी पंचायत क्षेत्रांतल्या वाठारांत सनबर्न जावपा खातीर कंपनीन आपलो अर्ज धारगळ पंचायती कडेन आयजूच सादर केला आनी ह्या महोत्सवाक परवानगी मेळोवपाची अशी तांची आस्त आहा. पूण सुरवातीक थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर कांय सरपंचांनी ह्या महोत्सवाक विरोध केलो. पूण सरकारानय आपली बाजू स्पश्ट करताना सांगलेले की अजून मेरेन ह्या महोत्सवाक परवानगी दिवंक ना. पूण त्याच्या पयलीं इंटरनेट फेसबुकायल्यान हाची व्हडा प्रमाणात जायरात सुरू आशिल्ली. आयज लेखी स्वरूपात धारगळ पंचायती कडेन अर्ज आयला. ह्या विशयी थळावे सरपंच सतीश धुमाळ हांचे कडेन संपर्क साधला तर तांणी सांगला की कंपनी कडल्यान अर्ज आयिल्लो आसा. हाचेर आपूण सगळ्या पंचायत मंडळाक विश्वासान घेवन फुडली कितें कारवाई करपाची आहा ती करतले. पूण अजून मेरेन परवानो दिवंक ना. एका वाटेन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू जाला आनी त्याचे खातीर हो इंटरनॅशनल महोत्सवय तितलोच महत्वाचो ही कंपनी मानता. पूण धारगळ सारख्या गांवांत ही संस्कृती हाडपा खातीर थळाव्या आमदाराचो विरोध आशिल्ल्यान ह्या थळाव्या आमदाराकूय कोण किंमत दिना काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाला. जर कंपनीन सरकारान ही परवानगी दिली तर थळावो आमदार कसली भूमिका घेतलो हाचेर लोकांचे लक्ष लागून आसा. थळावो सरपंच सतीश धुमाळ हांचे कडेन संपर्क साधला असता तांणी सांगले की आमचे कडेन अर्ज आयिल्लो आसा. ह्या अर्जाचेर आमी अभ्यास करतले आणि परवानो दिवचो काय ना दिवचो हे सगळे पंचायत मंडळाक विश्वासान घेऊन थारायतले. ह्या विषयी तांणी माहिती दिल्ली आसा. मिनाची येरादारी खातीर पर्यायी रस्तो काडपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यान पिळगांवच्या माठ आनी बागवाड्या वयल्या लोकां मदीं खवदळ पडला. आमची शेतां सैम आमकां प्रिय, तांची दशा जावपाक आमी कशेंच दिवचे नात. आमच्या गांवांतल्यान मिनाची येरादारी नाकाच असो निर्धार करीत जाणटे नेणटें सयत आतां दोनूय वाड्यावयले लोक संघटीत जाल्यात. मिन येरादारी करपा खातीर माठ आनी बागवाड्या वयल्यान पर्यायी रस्तो काडपाच्यो हालचाली चालू आसात अशें कानार पडटाच मंगळारा हे लोक रस्त्यार देवले.
पिळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी सुरू केल्ले रस्तो बंद आंदोलन मंगळारा सुद्धा मिटूंक ना. दुसरे वटेन मिनाच्या येरादारी खातीर नवीन रस्तो करपाच्यो प्रशासकीय पावंड्या वयल्यान हालचाली सुरू जाल्यात. ताका लागून पिळगांवच्या माटवाडो बागवाड्या वयल्या लोकांचेर आकांत आयला. माटवाड्या वयल्यान पर्यायी रस्तो काडपाच्यो हालचाली सुरू आसात. ह्या रस्त्याचो सर्वे करपाक प्रशासकीय अधिकारी गांवांत येतले अशी कुणकुण लागतकीच मंगळारा सकाळी दोनूय वाड्या वयले मेळून मोठ्या संख्येन लोक संघटीत जाल्ले. मात दनपारा मेरेन अधिकारी गांवांत येवंक नाशिल्ले. आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरिल्ली शेतां सैमाचेर आघात करपाक दिवचे नात असो निर्धार लोकांनी केला. पिळगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. चरावणी गशगशाचेर विद्यार्थ्यांक व्हरून तांच्या जिवाक धोको निर्माण केल्ल्यान शिवोलीतले सेंट फ्रांसीस झेवियर उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकांक शिक्षण खात्यान कारणां दाखल नोटीस जारी केल्या. 26 सप्टेंबराक ह्या विद्यालयाचे विद्यार्थी चरावणी गशगशाचेर ट्रेकिंगेक गेल्ले. उटंगराच्या पावसाक लागून विद्यार्थी गशगशाचेर आडकून पडिल्ले. 26 सप्टेंबराक ह्या विद्यालयाचे विद्यार्थी चरावणे गसगशाचेर ट्रेकिंगेक गेल्ले. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून ह्या विद्यार्थी गसगशाचेर आडकून पडिल्ले. उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी तांकां सुरक्षीत भायर काडिल्ले. हेच फाटभुंयेर शिक्षण खात्यान SFX उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे अध्यक्ष आनी व्यवस्थापकांक कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. फाटीं एका वॉटरफॉलाचेर भुरग्यांक व्हेल्ले म्हणून शिवोलेंतल्या एका स्कुलाक नोटीस काडला अशें कळटा. सर कितें नोटीस काडला सर तुमी? एकदा सोशल मिडियाचेर हो इश्यू आयिल्लो आनी त्या खातीर आमी कॉमेंट मागिल्ले स्कुला कडल्यान. स्कुलान आमकां कितें सांगलें की भुरग्याक आमी कॉमेंट मागिल्ले मेन म्हणल्यार कितें प्रत्येक स्कुलान जेन्ना असल्या एक्सकर्शनाचेर आनी खंय व्हरता जाल्यार तेणे ते लोकल खंयचे ऑथॉरिटीज आसा पुलीस म्हण आनी खंयचे ते तांकां इंटिमेशन दिवपाक जाय. कित्याक भुरग्याची सेफ्टी आमकां प्रायम कन्सर्न. सो त्या खातीर आमी कॉमेंट मागिल्ले. तांणी आमकां जेन्ना रिप्लाय केले तातूंत असो तांणी स्टँड घेतलो की एक्चुली त्या दिसा येलो अलर्ट आशिल्लो. सो भुरग्याची सेफ्टी कन्सिडर करून तांणी ते एक्चुली कॅन्सल करपाक जाय आशिल्लो, पोस्टपोन करपाक जाय आशिल्लो. ऑन द कॉन्ट्री तांणी स्टँड कितें घेतलो की एक्चुली आमच्या म्हायती प्रमाणे भुरगीं जेन्ना थंय स्टँडर्ड आशिल्ली तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर सर्विसीस आनी पुलीस आनी सगळ्यांनी मेळून त्या भुरग्यांक रेस्क्यू करपाक बरे हे घेतले, परिश्रम घेतले. पूण वयल्यान स्कुलाचो आमकां जो रिप्लाय आयलो तातूंत तांणी कितें म्हणलें की वयल्यान कोणेच कांय करूना, फक्त पब्लिसिटी केली असो स्टँड घातलो. विच वॉज ऑब्जेक्शनेबल. कित्याक गव्हर्मेंट मशिनरी कडेन असो पळोवपाचो हें आसता पळय न्ही, तो बरोबर दिसूना. सो आमी गव्हर्मेंटाक नदरेक हे हाडले. गव्हर्मेंट अप्रुवल घेवन आमी तांकां शोकॉज नोटीस काडल्या. एक म्हणल्यार प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय. म्हणना की भुरग्यांक एक्सकर्शनाक पिकनिकेक व्हरू नाका. पूण व्हरता आसतना भुरग्याची सेफ्टी लक्षांत धरून हे सगळे प्रिकॉशन घेवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. संविधानाची राखण करपा खातीर गोंयांत काँग्रेसीचे राज्यव्यापी संविधान रक्षक अभियान ह्या नांवान मोहीम राबयतले. 27 नोव्हेंबर बुधवारा सावन 7 दीस ही मोहीम चलतली. दरेका मतदारसंघातल्या लोकांची भेट घेवन जागृताय करतले. अभियाना वेळार बसका, पत्रकार परिशदो जातली अशी माहिती काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिली. गेल्ली 10 वर्सां आमी पळयता की हे BJPच्या राज्यान कशा पद्दतीन लोकांचो आवाज हे सरकार दामता. जे अधिकार आमकां संविधाना भितर आसा ते अधिकार आमकां मेळना. सो 75वी एनिवर्सरी मनोवपाक काँग्रेस पक्ष फाल्यांच्यान फुडले 2 म्हयने 60 दीस आमी संविधान रक्षक अभियान ही कॅम्पेन आमी फाल्यांच्यान लॉन्च करता. फाल्यां 4 वरांचेर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स हांगा पुराय आमचे स्टेट लेवल तशेंच ब्लॉक लेवल अशे आमचे सगळे पदाधिकारी, आमचे सगळे वर्कर्स हांकां आमी फाल्यां एक प्रोग्राम दवरला जातून कॉन्स्टिट्यूशन, मनशाचो अधिकार, रायट्स आनी कशें हे BJP सरकार, मोदी सरकारान ताजो दुरुपयोग केला हे आमी फुडल्या 60 दिसान
आमी विविध कार्यक्रम प्रत्येक मतदारसंघान आमी चालू करतले. येणाऱ्या फुडल्या 2 म्हयन्यान रायट फ्रॉम मांद्रे टू काणकोण पुराय गोंयभर वी वील हॅव प्रोग्राम्स ऑफ कशा पद्दतीन हे BJPचे सरकार राज्यान तशें केंद्रान कशे लोकांचेर अत्याचार करता, कशे लोकांचे रायट्स आमकां मेळनात, जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आमी म्हणटा मिडिया, कशे मिडियाचो आवाज दामपाचो हे सरकार प्रयत्न करता तेही आमी लोकां मुखार हाडटले. एक देश एक वेंचणूक आनी समान नागरी कायदो देशांत लागू जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचें म्हणणें. घटनेंत समान नागरी कायद्याची तरतूद आसतना जाती आनी धर्मानुसार वेगळो न्याय कित्याक, समान नागरी कायदो कित्याक आसचो न्ही अशें तांचें म्हणणें. आमी म्हणटा की सर्व धर्म समभावतेत जर वागले आसले जाल्यार कितें फरक पडटा. ज्या भारताच्या घटनेत आमकां सर्व धर्म समभावता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, कॉमन सिव्हिल कोड हो फॉलो करपाचो आमकां जर अधिकार दिला आसत जाल्यार प्रत्येकाक न्याय धर्मानुसार आनी जातीनुसार तो कित्याक. ह्या देशात आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड कित्याक फॉलो करचो न्ही. ह्या देशात 1 नेशन 1 इलेक्शन कित्याक आसचें न्ही. हेजो विचार म्हाका दिसता युवा पिढीक करपाची गरज आसा. हे सगळें करता आसतना आमी सातत्यान पळयता की